नमस्कार. भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेशच्या वतीन म्हाका काँग्रेस पक्षाक एक प्रश्न विचारूंक जाय. आज 4 मे जाली आनी फाल्यां प्रचाराचो शेवटचो दीस. बट काँग्रेसचो एकही व्हडलो नेता म्हणजे ते क्लेम करतात की तांचे जे व्हडले लिडर्स आसात, तो मागीर राहुल गांधी आसूं, तो मागीर मल्लिकार्जुन खरगे आसूं किंवा ती मागीर प्रियांका वाद्रा आसूं, एकूय लिडर गोंयांत येवपाचें धाडस करिना. कारण तांकां खंय तरी कळून चुकला की ते दोनूय सीट हरतात. आणि अशा परिस्थितीत म्हाका दिसता तो अमित पाटकर परत परत सांगतालो की आमचे व्हडले लिडर येवपाचे आसा, पण एक्काय लिडरान गोंयांत येवपाची धमक दाखोवना. इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट आमी जर भारतीय जनता पार्टी पळयली जाल्यार देशाचे यशस्वी आणि एकदम पॉप्युलर असे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी काही दिसा पयलीं आमच्या मदीं आशिल्ले. काल देशाचे गृहमंत्री भारतीय जनता पार्टीचे पूर्व अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह हे गोंयांत आशिल्ले आणि दोन्ही लिडरांनी आपल्या भाशणांतल्यान गोंयांक लागणारे विविध प्रश्न उत्तर दिवपाचो प्रयत्न केलो. पण काँग्रेसचे जर आमी पळयले जाल्यार खंय तरी एक कळून चुकता की काँग्रेसचे नेते भारतीय जनता पार्टी भशेन गोंयांक वालोर दिना. तुम्ही तांच्यो दोनूय भारत तोडो यात्रा पळयशात, एकूयदा ती गोंयांत आयली ना. प्रत्येक वेळा हेच काँग्रेसचे फोटिंग लिडर सांगताले की ती आज येतली, फाल्यां येतली, परवा येतली. आज पर्यंत ती भारत तोडो यात्रा गोंयांत पावली ना. आणि फाल्यां जेन्ना प्रचार सोंपतलो म्हाका दिसता आमी गोंयकारांनी काँग्रेस पक्षाक हो प्रश्न विचारूंक जाय. आमी जर गेले 12 म्हयने पळयले जाल्यार देशाचे प्रधानमंत्री 3 वेळा गोंयांत येवन गेले. एक ते आसत नॅशनल गेम्सा खातीर, किंवा जेन्ना तांणी विकसीत भारत रॅली एड्रेस केली, किंवा वास्कोन जी गोंयांत केन्नाच पळोवं नाशिल्ली अशी 50,000 लोकांची जी मेगा रॅली जाली. तातूंत म्हाका दिसता गोंयचे राजकारण आनी लोकसभेक लोक खंयच्या दिशेन वतात तें म्हाका दिसता आमकां क्लियर कळून चुकलें. पण होच प्रश्न म्हाका दिसता आमी परत परत काँग्रेसीक विचारूंक जाय की तांच्या नेत्यांक गोंयचो इतलो द्वेश कित्याक, तांच्या नेत्यांक गोंयांत एकूयदां येवन कित्याक दिसलें ना. आनी हांव एकूच सांगूंक सोदतां, 2024 लोकसभा इलेक्शन हे प्रधानमंत्री चूज करपाचें इलेक्शन. आनी आमकां आज फक्त एका पक्षाचो प्रधानमंत्री उमेदवार खबर आसा, जो म्हणल्यार भारतीय जनता पार्टीचो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी. आज इंडी अलायन्सात लिडरूय ना. आणि तांकां जर विचारलें तुमचो प्रधानमंत्री कोण, ते दर वर्सा तो चेंजूय जावंक शकता अशें म्हणटा. म्हाका सगळ्या गोंयकार भावांक इतलेंच सांगपाक जाय, असो प्रधानमंत्री निवडुया जो गोंया खातीर काम करता, जो गेल्या 12 म्हयन्यान गोंया सारक्या धाकट्या राज्यांत 3 वेळा येवन गेला आनी गोंयकारांचे प्रश्न जाणें आमकां डायरेक्ट एड्रेस करून सांगल्यात. म्हाका परत तुमचे कडेन मागपाक जाय की ह्या इंडी अलायन्साक रिजेक्ट करून भारतीय जनता पार्टीचे दोनूय कॅन्डिडेट जिखून हाडुया आनी मोदी सरकाराचे किंवा आमचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी हाचे हात बळकट करुया. धन्यवाद.